नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। दक्षिण गोंयांत खर सुरक्षेन 8 देशांच्या विदेश मंत्र्यांची एससीओ परिशद आज द्विपक्षीय जाल्यो। फाल्यां विदेश मंत्री गटाची बसका। रशिया चीना बरोबर द्विपक्षीय, पाकिस्ताना बरोबर ना। साखळे वेंचणुकेक सज्ज, 13 वॉर्डांतले 2 बिनविरोध, 10 प्रभागांनी 31 जाण रिंगणात। 7,000 मतदार। वेंचणूक मुख्यमंत्र्यांची बीजेपी आड, सगलांनीचे टुगेदर फॉर साखळी। फोंडे नगरपालिका वेंचणुकेक सज्ज, 13 वॉर्ड, 43 उमेदवार, 2 आयल्यात बिनविरोध वेंचून। मतदान फाल्यां शुक्रारा, निकाल आयतारा 7 मे। बारावेच्या परीक्षेचो रिझल्ट शेनवारा 6 मेक। वेगवेगळ्या शाखांनी मेळून 19,807 भुरगीं बशिल्ली परीक्षेक। पहिल्या आनी दुसऱ्या टर्माचे मार्क एकठांय करून रिझल्ट। पुणे मानशेर आडयल्लो हायवे 4 दिसांनी थळाव्यांनी ट्रॅफिकाक केलो उक्तो। 25 मे सावन रस्तो रुंदीकरण सुरू करपाचे सरकाराचे उतर। रस्त्यावेली झाडां पत्रे काडले कडेक। फोंड्या कुर्टी दमयंती गॅरेजी लागसार उदकाची मेन पायपलायन फुटली। हजारांनी लिटर उदकाची नासाडी। सांज मेरेन पायपलायन घातली जाग्यार। येरादारीक शिस्त लावंक तालावाक आता ITMS प्रणाली। पर्वरे, पणजे, मिरामार, ताळगांव, दोनापावला, युनिव्हर्सिटी रोड ते मेर्शे जंक्शन मेरेन 22 मे सावन लागू। आणि FIR जाला, सुरक्षाय दिल्या। बाकीच्या मागण्यांक हायकोर्टान वचात। रेसलरांक सुप्रीम धक्को। आंदोलकांचेर पुलिसांनी हात घालो म्हूण पदका पुरस्कार परत दिवपाची शिटकावणी। खबरो विस्तारान। गोंयांत खर सुरक्षेन एससीओ बसका। दक्षिण गोंयांत बाणावले हॉटेलान हे 2 दिसांचे बसकेक रशिया, चीन, पाकिस्तान धरून 8 देशांचे विदेश मंत्री पावले। यजमानकी भारताचो विदेश वेव्हार मंत्री S जयशंकर चलयता। चीन, रशिया धरून कितलेशाच विदेश मंत्र्यांबरोबर द्विपक्षीय बसका जाल्यो। पाकिस्ताना बरोबर शेड्यूल ना। फाल्यां एससीओ विदेश मंत्री गटांची बसका। 8 देशांचे एससीओ विदेश मंत्र्यांची 2 दिसांची हाय प्रोफाईल बसका दक्षिण गोंयांत सुरू। जुलयात एससीओ देशांच्या फुडाऱ्यांची नवी दिल्लीत बसका जातली। यजमान भारताची शांघाय परिषदेचे फाटभुंयेर चीन आणि रशियाच्या विदेश मंत्र्यांबरोबर द्विपक्षीय बसका आज जाल्यो। बाणावले तारांकीत हॉटेलात आज आणि फाल्यां अशे 2 दिसांचे शांघाय परिषदेक 8 देशांचे प्रतिनिधी वांटेकार। भारताचो विदेश वेव्हार मंत्री S जयशंकराचे चीन आणि रशियाच्या विदेश वेव्हार मंत्र्याकडेन जाल्ले द्विपक्षीय बसकाविशीं मोठी चर्चा। बाणावले भारताच्या विदेश वेव्हार मंत्र्याच्यो द्विपक्षीय चर्चा जाल्यो। S जयशंकराची चीनी विदेश मंत्री क्वीन यांग हाचे बरोबर चर्चा, तशेंच रशियाचो विदेश मंत्री सर्गे लाव्रोवा बरोबर द्विपक्षीय बसका जाली। उझबेकिस्तानाच्या विदेश वेव्हार मंत्र्या बरोबरय द्विपक्षीय चर्चा जाली। पाकिस्ताना बरोबर द्विपक्षीय चर्चेविशीं शक्यता उणीच। पाकिस्तानाचो एखादो मंत्री 12 वर्सां उपरांत अधिकृत भारत भेटेर आयला। मात शिमेपेलो आतंकवाद बंद जाय मेरेन पाकिस्ताना बरोबर चर्चा ना ही भारताची भूमिका आशिल्ल्यान एससीओ बसकेंतल्यान हालचालींचेर सगळ्यांची नजर। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। प्रतिश्ठेची साखळी पालिका वेंचणुकेक मतदान शुक्रारा सकाळ सावन। साखळे 13 वॉर्डां खातीर 33 जाणांनी अर्ज केल्ले। 2 जाण बिनविरोध। आता 10 वॉर्डां खातीर 31 उमेदवारांक मतदान। 6,900 मतदार खंयच्या 10 जाणांक कौल दितात ते 7 मेक स्पश्ट जातले। वेंचणूक मुख्यमंत्र्यांची बीजेपी आड, सगलांनीचे टुगेदर फॉर साखळी। साखळे म्युनिसिपालिटीची फाल्यां वोटींग आहा। तर साखळे म्युनिसिपालिटी एकूण 13 वॉर्ड आसा
आणि त्या 13 वॉर्डात 33 अर्ज भरले गेले. त्या 33 अर्जासून ऑलरेडी 2 अर्ज आणि 2 वॉर्डातले ऑलरेडी अनअपोज जिखून गेले. तितून वॉर्ड नंबर 5 प्रवीण ब्लेगर आणि वॉर्ड नंबर 8 रियाज बेग हे अनअपोज जिखून गेले. आता 31 उमेदवार 10 कावन्सिलर म्हणून जिखून येवपाक लढटले. 6,900 लोक फाल्यां वोटींग करून 10 उमेदवार 10 कावन्सिलर जिखून हाडपा लागून प्रयत्न करतले. सांखळे म्युनिसिपालिटीत 10 वॉर्डात 31 लोक फाल्यां आपलें नशीब आजमायतात आणि तितूनच वॉर्ड नंबर 1 आणि 2 इंडिपेंडंट जे कॅन्डिडेट जातले तेंच्यांनी ऑलरेडी भाजप उमेदवार जे कोण आसा तांकां साथ दिली. त्या प्रमाणे उरलेल्या विभागात थेट आजी माजी कावन्सिलर जे आसा ते एकमेका विरुद्ध लढटा. तेतून रश्मी देसाई सारकी 2दा जिखून आयिल्ली तेच्या विरुद्ध धर्मेश सगलांनी उबो आसा. तेतून बाजारांत आनंद काणेकाराक चॅलेंज दिवपाक लागून प्रवीण ब्लेगरांचे चली भाग्यश्री ब्लेगर हे सुद्दां नेटान काम करत आसा. दयानंद बोरेकर ताच्या उपरांत राया पार्सेकराची आवय पार्सेकरच्या आवयच्या विरुद्ध डॉक्टर सरोज देसाई हे सुद्दां आसा. तर ह्या प्रमाणे इलेक्शनान जे कितें आसा ते ग्राउंड लेवलार भरपूर कठीण आसा की एकमेका विरुद्ध लढटाना लोक सुद्दां अगदी सायलंट पद्दतीन आसा की कोणाक जिखून हाडपाचें. कित्याक अतितटीची लढाई आसा. भारतीय जनता पार्टीन अगदी निवडणूक आपली प्रतिश्ठा पणाक लायिल्ली आसा. तशेंच टुगेदर फॉर सांखळे धर्मेश सगलांनी प्रवीण ब्लेगन हेंच्यांनी सुद्दां आपली प्रतिश्ठा पणाक लावन ही सांखळे म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जिखून हाडपाचें आनी आपले पॅनल जिखून हाडपाचो लढा दिता. आणि ह्याच्या फुडें जो कोण जिखून येतलो तो ह्या म्युनिसिपालिटीत जो जिखून येतलो तो डायरेक्ट अगदी अशें म्हणटा की खरेंच एकमेकाचें चॅनल एक्सेप्ट करून वयर पावलो म्हणून सोदलो. आणि ह्याच इलेक्शनाचेर दावो धरता की फुडें सांखळेचो खरो उमेदवार कोण ना. प्रुडेंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. फोंड्या नगरपालिका वेंचणुकेक तयार. 13 वॉर्ड 43 उमेदवार. बीजेपीन तेंको दिल्ले उमेदवार आनी केतन भाटीकाराचे रायझिंग फोंडाची स्ट्रेट फायट. एकूण 22 बुथांचेर मतदान. 14,772 मतदार. पुलीस सरकारी यंत्रणा वेंचणुकेक सज्ज. 2 वॉर्डांनी नगरसेवक बिनविरोध जिखून आयल्यात. निकाल आयतारा 7 मेक. फोंडा म्युनिसिपालिटी कावन्सिलाचें जे इलेक्शन आसा हें 5 मे फाल्यां जावपाचें आसा. आनी सगळे तयारी जी ऑलरेडी जाल्ली आसा. सगळे सरकारी कर्मचारी आसा जे आपापले बूथ घेवन म्हणल्यार जे वोटींग मशिनां आहा ती घेवन आपापल्या बुथार पावल्ले आसा. आनी हे जे कॅन्डिडेट आसा जवळ जवळ टोटल वोटींग जे आहा 16,305 आनी तितूर 45 कॅन्डिडेट राविल्ले. आनी तातूंतले 2 वॉर्डांतले कॅन्डिडेट जे आसा वॉर्ड नंबर 7 आनी वॉर्ड नंबर 13 हे ऑलरेडी अनअपोज आयिल्ल्या कारणान 43 कॅन्डिडेट मदीं ही लढत जातली इलेक्शन जातलें. आनी तितूर टोटल बूथ आसा 22 आनी टोटल वोटींग जे आसा 14,272. ह्या वोटर्सांनी जवळ जवळ 13 वॉर्डांनी हे कॅन्डिडेट राविल्ले आसा. आनी हे जे इलेक्शन फाल्यां 5 तारखेक जातलें. स्टुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. 12वीच्या दुसऱ्या टर्माच्या परीक्षेचो रिझल्ट शेनवारा 6 मेक. रिझल्ट दनपारां 4:30 जाहीर करतले. 15 ते 31 मार्च मजगती परीक्षा जाल्ल्यो. वेगवेगळ्या शाखांनी मेळून 19,807 भुरगीं परीक्षेक बशिल्लीं. पयल्या आनी दुसऱ्या टर्माचे मार्क एकठांय करून रिझल्ट. फुडले शिक्षणीक वर्सा सावन 1 वर्सुकी परीक्षा. 12वीचो रिझल्ट 6 तारखेक 6 मे 2023 4:30 ऑनलायन अवेलेबल आसतलो. आनी तेच दीस प्रेस कॉन्फरन्स आसतली एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या कॉन्फरन्स हॉलांत. ग्रावंड फ्लोरार जो हॉल आसा न्ही थंय परवरी प्रेस कॉन्फरन्स आसतली. ही जी हायर सेकंडरी एग्जामिनेशन जी आमी घेतली इट वॉज इन 2 टर्म्स, टर्म 1 आनी टर्म 2. सो आतां जो रिझल्ट आमी प्रिपेर केला तो इट इज अ कॉन्सोलिडेटेड. टर्म 1चे मार्क्स, टर्म 2चे मार्क्स दोनूय ॲड करून जो रिझल्ट येतलो तो फायनल रिझल्ट आसतलो. टर्म 1चे मार्कशीट आमी सेपरेट इश्यू करचे ना. टर्म 2चे मार्कशीट आमी सेपरेट इश्यू करचे ना. मार्कशीट हे एकूच आसतलें. पूण दोनी टर्माचे जे मार्क्स आसात
they will be sent to the schools. Term 1, as you know, this was conducted in November आणि नोव्हेंबरात घेतलेली, and term 2 जी exclusively it was a written test जी आशिल्ली. Of course that was also written test, पण MCQ based, आणि ही आशिल्ली ती little comprehensive objective type कमी आशिल्ली ताचे. So they were supposed to write. 15 मार्च ते 31 मार्च पर्यंत आसलेली. जवळजवळ 20 सेंटर्स असली, 20 examinations across the state असली. The result will be available on the official website of the board, gbshsc.in and results.gbshscgoa.net. All the students they are requested to keep their hall ticket ready, so they will have to enter maybe their name, date of birth, school index number. They will have to note school index number, of course the seat number, that is also important. Name, they will have to enter it properly. For this examination there were four categories. Arts, 5064 candidate has appeared. Commerce, it was a maximum one, 6077, followed by science 5380 and vocational 3281. So altogether 19,802 candidates they had appeared for this examination, and 9,930 they are boys and 9,870 they are the girls. So girlsanचो number कमी आसा, boysanचो number चड आसता. कुणय मांचेर आडेल्लो हायवे निमाणो थळाव्यांनी ट्रॅफिकाक उक्तो केलो. सरकारान 25 मे सावन रस्तो रुंदीकरणाचें काम सुरू करता म्हूण उतर दिल्या उपरांत रस्तो उक्तो. रस्त्यार आडवी घाल्ली झाडां, पत्रे कडेक काडले. आयतारा राती ट्रकाच्या एक्सिडंटा उपरांत थळाव्यांनी रस्तो बंद केल्लो. 2 गाडयो, मोटरसायकली डॅमेज जाल्ल्यो. 6-7 जाण जखमी जाल्ले. आमच्या हातान ज्यो गोष्टी आसा त्यो आमी करूं शकता. सर आमचें ऑफिस जें आसा तें आमी आतां गव्हर्मेंटा ऑलरेडी प्रपोजल घातलेलें आसा. सेक्रेटरी फायल पावल्ली आसा, आयज ती मिनिस्टर ह्या 2 दिसान कितें तरी जातलें. सपोज जावना जाल्यार तुमी फाल्यांच तुमी फॉलोअप करपाक जाता आनी तुमी मिनिस्टराक तुमचे जे डिमांड आसा ते एक जालें. पूण आमी तुमचे उतरां मान दिवन पण 25 तारखेचो वाट पळयता. नंतर कोण पळय येतलो कितें जातलें काम चालू जावपाक. हय, चालू जर जालें ना जायत तेन्ना आमचे कडेन मागीर येवपाचें ना कोण. आता पॉसिबल ना. आता फक्त कट करून आमी सोलिंग करून वायडन करून दवरतले. मागीर सेकंड फेजीन ते तुजे सगळे डांबर बीन सगळे मागीर येतले. सेकंड कळ्ळें न्ही. तुमी जायना न्ही तो बरो हे पळय कंटेनर ते वयल्यान वचूं न्ही. वयला वचून ते आमकां नाका. तुमचो जेन्ना जाता तेन्ना सगळें हें जावं न्ही मागीर. कंटेनर आमकां सगळ्यांक नाकाच. आमी बरोवन पळय सर सांगपा म्हणल्यार कायदोय बी आमी हाती घेवपाचे आमकांय नाका. ते सांग आमकांय पिसफूल जावंक जाय. पळय पिसफूल आमकांय जावंक जाय सर. कारण आमकांय खबर आसा फाल्यां रोड ब्लॉक जावना, फाल्यां आमकांय त्रास जायना आनी लोकांकूय त्रास जायना. तर तुमकां ऑलरेडी खबर आसा, पुणे गांवाचे तुमकां फाटले हिस्ट्री खबर आसा. कारण की आमी लोकांक अजून लोकांक अजून हें करूं ना, रस्त्यार हाडूं ना. कारण कायदो हातीन घेवं नाका. अप टू तरी 4 दीस लोकांनी पासेस केले आनी आमकां हांगा एक्सिडेंट जावचे ना. इतले तुमकां एक्सिडेंट आमकां दिया. कारण जणू करून आमकां लोकांचे आनी कारण की आतां आमच्या गांवचे रक्षण जावचें. एक्सिडेंट जावचें ना हें आमी सांगूं शकना. पूण आमी जितलें जाता तितलें करुया. हांव आतां हांगसर वता आसतना कितें जातलें हांव सांगूं शकना. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. फोंड्या कुर्टी मोठी पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाची नासाडी. फोंड्या उसगांव आनी बोरये शिरोडा उदकाची पुरवण करपी ही पायपलायन कशी फुटल्या ती मात खंय कळिल्ली ना. सकाळ सावन पंच आनी PWD स्टाफ कामार आसा.
पंच म्हणटा पायपलायनी पोन्न्यो जाल्यात. निमाणे PWDच्या कामगारांनी नेट धरून सांज मेरेन उदका पुरवण जाग्यार घाली. सकाळच्यान तुमी हांगा आसा बिल्डर कितलो टायम लागलो आनी खंयच्या हेजेर टायम म्हणल्यार खंय पर्यंत काम पावला? जवळ जवळ जाल्लें आसा काम. फक्त कॉन्क्रीट जातकूर आमी पूल ओपन करतले. सो लोकांक अंदाज केन्ना फाल्यां इलेक्शन आहा सो लोकूय रावले हातुर्तेन उदकाची वाट पळयता. केन्ना पर्यंत उदक लोकांक पावतले? थोडे लो लिंग एरियाक बेगीन पावतले. मागीर 11 म्हणल्यार लोकांक कोण्या सगळ्यांक उदक मेळटलें. सो टँकराची कितें गरज पडटली काय म्हणटा? टँकर रावलो शक्यता ना. थँक्यू. हय ओके. आतांच जे एसिस्टंट इंजिनियरान सांगल्या त्या प्रमाणे ऑलरेडी काम जे आहा तें कंप्लीट जाल्लें आसा आनी उदक तेंच्यांनी सोडलेलें आसा. ज्यो लो लायन आहा थंय तांकां उदक पावतलें आनी ज्यो लॉंग डिस्टन्स आहा तांकां एक 10 ते 11 पर्यंत हें उदक पावतलें आनी ऑलरेडी काम कंप्लीट करून जो स्लॅब म्हणल्यार प्लास्टरींग म्हणल्यार जे पायपाक बेतो घालपाक जाय तें काम सद्या कॉन्क्रीट घालपाचें काम सद्याक चालू आसा. फोंडेच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. येरादारीक शिस्त लावंक आनी तालावांक आतां ITMS इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीचो वापर. पर्वरे सावन पणजी, मिरामार, ताळगांव, दोनापावला, युनिव्हर्सिटी रोड ते मेर्शे जंक्शना मेरेन मोटर वाहन कायद्या सकयल इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीची अंमलबजावणी. ITMS 22 मेक मध्यराती सावन चालीक. ते उपरांत तुमचे दारी. रेसलिंग महासंघाच्या अध्यक्षाचेर लैंगीक अत्याचाराचो आरोप करून जंतर मंतरार धरण्याक बशिल्ल्या रेसलरांक सुप्रीम कोर्टान धपको. FIR जाला. रेसलरांक सुरक्षाय दिल्ल्यान याचिकेचो हेतू साध्य जाला. बाकीच्या मागण्यांक हायकोर्ट वा ट्रायल कोर्टान वचचें म्हूण कोर्टान सांगलें. जंतर मंतरार धरण्यार बशिल्ल्या रेसलरांक राती पुलिसांनी हात घाल्ल्यान चाळवल्ल्या रेसलरांनी पदका पुरस्कार परत दिवपाची शिटकावणी दिल्या. पेडणेच्या नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदाचेर नवो चेहरो. पेडणे पालिकेच्या नगराध्यक्षपदाचेर सिद्धेश पेडणेकार बिनविरोध वेंचून आयलो. पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान ताका पेडणेचे उदरगत करपाक लागता तो तेंको दिता म्हूण सांगलें. पेडणेचे उदरगतीक खंय आमदार आनी सरकार सदांच वावुरतले. आयज इलेक्शन बिनविरोध धरून आमचो सिद्धेश पेडणेकर हो आयज आमच्या चेअरपर्सन हांगासर म्युन्सिपालिटीक इलेक्ट जाल्लो आसा आनी हांव ताका कॉंग्रेच्युलेशन करता. कित्याक खूब उमेद दिसता कित्याक बारीक समाजाचो मनीस एक चेअरपर्सन जाता हांगासर आनी तेणी बरें काम करचें. म्हाजो सपोर्ट ताका सदांच आसतलो आनी आमच्या BJP सरकार सदांच बारीक लोकां पासून काम करीत आहा. आजून तशेंच आमचें काम आसतलें आनी पेडण्या डिवेलप करपाक सगळ्यांचो तुमचो साथ जावो. सगळ्यांनी तुमची साथ मेळोन आमी पेडण्या डिवेलप करया. अशेंच आमी तुमच्या बाबासाहेब आंबेडकराच्या ह्या वतीन आयज आमी हांगासर ह्या आमी पदां ही सगळी हें करता पळय ती तेका लागून हांव मना काळजानसून आमी तांकां थँक्स म्हणटा. कित्याक आयज तेंच्यांनी हें करून दवरलेलें म्हणून आयज आमी हे फुडें आमी हे सगळें आमी मेळोन काम करतात. ताका लागून आयज हांव देशाक सांगूंक सोदता कित्याक जाता तितले पेडण्यान तुवें डिवेलपाक हातभार घालचो आनी म्हाका सांगून सगळीं कामां आमी दोगूय मेळोन करून घेवया. ताका लागून इतलेंच हांव तुमकां सांगून बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेमुळे मी नगरसेवकय झालो तसंच मी त्यांचं ऋणी असं. तसेच माझे ग्रामस्थ वोटर तसेच आमदाराच्या सहकार्यान भारतीय जनता पार्टीच्या सहकार्यान मुख्यमंत्र्याच्या आणि पार्टीच्या अध्यक्षाच्या सहकार्यान मी नगराध्यक्ष बसलेले आहे त्यांचे मी सगळ्यांचे ऋणी असं. सांगपाचं म्हटल्यार पेडणे नगरपालिकेन पहिलो दलित अख्ख्या गोंयभर महार समाजाचो पहिलो नगराध्यक्ष आसा आनी ती तळी आयज पर्यंत जायना. तिचे सुशोभीकरण जायना, दुरुस्ती जायना. तुजो प्राधान्य आसतलो NOCचो विषय हा तो आता आमचो अध्यक्ष आदित्य देशमुख आणि आम्ही सगळे आमचे लोक येऊन त्याच्या हाडयन ना म्हणजे काय प्रमाणे विषय आहात ते आम्ही ते डिस्कस करून थोडे दिवसांत आम्ही सोडतो. गोंया लागसार कर्नाटकाच्या खानापूर वेंचणुकेच्या प्रचाराक नेट. BJPचो उमेदवार विठ्ठल हलगेकराचो प्रचार नेटान चल्ला. वेंचून येत जाल्यार रस्तो आनी उदकाचो प्रश्न आदी तडीक लायतलो म्हूण ताचें उतर. शेतकारांक जाय त्यो सुविधा दिवपाचें उतर. खानापूर कमळूच फुलतलें म्हूण BJPचे कार्यकर्ते उलयतात. वेंचणूक 10 मेक. या मतदारसंघामध्ये
वातावरण आहे आणि संपूर्ण तालुका ढवळून निघाला आहे की भाजप प्रत्येकाच्या सध्या तुम्ही खानापूर तालुक्यात निवडणूक मागील 5 वर्षामध्ये ज्या मोठ्या समस्या ज्या विद्यार्थ्यांमध्ये रस्ता पाणी समस्या रस्ता तर बऱ्याच ठिकाणी येण्याजाण्यासाठी अडचण ही समस्या पहिली सोडवायची. शेतकऱ्यांची काय समस्या तिथं सिद्धी केली जाते पावसाच्या त्या ठिकाणी पावसाळा चालू असतो तेव्हा त्या ठिकाणी सिद्धी आम्हाला कायमस्वरूपी या औद्योगिक पद्धतीने ऊस पीक वगैरे काढायचं त्याच्या निरावरीसाठी योजना तिथं राबवणं अत्यंत गरज आहे. सध्या वातावरण राजकारणाचं खूपच चांगलं आहे. विठ्ठल हलगेकर साहेब बसल्यामुळं 3 नंबरच्या कमळला बसल्यामुळं इथं वातावरण खेड्याचं जे आमच्या परिसरात खूप चांगलं वातावरण आहे आणि यांनी आल्यानंतर आमच्या गावचा पूर्ण विकास होईल, आमच्या तालुक्याचा विकास होईल हे आम्ही पूर्ण विश्वासाने सांगू शकतो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.